केंद्र सरकाराची समिती बुधवार सावन गोयच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्या गावांची पळोवणी करतले। 70 ते काणकोण मेरेनच्या गावांक ही समिती भेट दितली। पर्यावरण संवेदनशील वाठारांतल्यान 21 गांव काडून उडोवचे म्हणून समिती कडेन मागणी केल्या, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। अस्तंत घाट वाठारांतल्या आमदार आनी समितीच्या वांगड्याची ह्या विशयाचेर दोनापावल हांगा बसका जाली। हे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। मिनाची येरादारी सुरळीत करून अर्थीक संकटांतल्यान आमची सुटका करात, अशी मागणी दिवचलच्या ट्रक धन्यांनी केल्या। दिवचल ट्रक धनी संघटनेन बुधवारा दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याक मेळून आपल्या मागणेचेर निवेदन दिलें। खण वेवसाय सुरळीतपणान चलचे खातीर कंपनी वेवस्थापनान शेतकारांचे प्रस्न जाग्यार घालचे, तशेंच सरकारानय हे समस्येक जातीन लक्ष घालचें, अशेंय संघटनेन मागलां। लखनौ आग्रा एक्सप्रेस वेचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातान उत्तर प्रदेशाच्या सफाई मेडिकल कॉलेजीच्या 5 दोतोरांक आगताक मरण आयलें, जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जालो। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कारीन पयली डिवायडराक धक्को दिलो, उपरांत दुसऱ्या दिकेन येवपी ट्रकाचेर व्हरून कार मोखली। अपघातांत मरण पाविल्ले 5 जाण लखनौ लग्न सुवाळ्यांतल्यान परतून येतना हो भिरांकूळ अपघात घडलो। सत्तरीतल्या सालेली हांगा काळजाक पीळ काडपी घडणूक घडली। बुधवारा सकाळी 6:30 वरांचेर सुमाराक रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांचो अंदाज ट्रक चालकाक येवंक नाशिल्ल्यान ट्रक चालकान गाडयेचेर नियंत्रण सोडून रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडाक धक्को दिलो आनी झाड मोडून ट्रकाचेर पडलें। ह्या अपघातान रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवाक आगताक मरण आयलें। हो ट्रक होणाचो, सुदैवान ट्रक चालकाक कसलीच दुखापत जाली ना। दीपश्री सावंताचे आनीक एक कॅश फॉर जॉब प्रकरण उक्ताडार आयलें। सावर्डेच्या एकल्या थळाव्याक भौशीक बांदकाम खात्यान जेईची नोकरी दिता म्हणून 10 लाखाची टोपी घाली। ह्या प्रकरणात दीपश्री सावंताक फोंड्या पुलिसांनी अटक केली। उपरांत तिका जेएमएफसी न्यायालयात एका दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली। जाल्यार दीपश्रीन मुथूट फायनान्सान सुमार 20 ते 25 लाखाचे कर्ज घेतिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। मजगती योगेश कुंकळकाराची I-20 गाडी आणि श्रुती प्रभू गांवकाराची स्विफ्ट गाडी फोंड्या पुलिसांनी जप्त केली।
गोंय सोड नाजाल्यार जिवेशी मारपाची धमकी मारबडय केल्ल्या प्रकरणात अटकेत आशिल्लो रोहन हरमलकाराक सशर्त जामीन म्हापशेंच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान मंजूर केलो. 30,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर ताची सुटका जाली. तशेंच 10 दिसां खातीर हंड्रून पुलीस स्टेशनात हाजेरी लावपाक सांगला. तशेंच दुर्गादास मोरजकार, नितीश कुमार आनी गुरुदीप हांचोय जामीन मंजूर केला. व्यंकटेश प्रभू मोनी ह्या बिल्डराकडल्यान फटवणूक जाल्ल्या म्हापशेच्या लोकांनी बुधवारा जिल्लो अधिकाऱ्याची भेट घेतली. बिल्डराकडल्यान लुकसाण भरपाय घेवन ते पयशे आमकां दिवचे म्हूण ह्या लोकांची मागणी आसा. बिल्डरान उबारिल्लो प्रकल्प अर्दकुटो आसा. ताका ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्रूय मेळूना. दुसरे वटेन रेरानूय बिल्डराक प्रक्रिया पुराय करूंक नाशिल्ल्यान दंड घाला. ताची रक्कमूय ताणें फारीक केल्ली ना. दुसरे वटेन लोकांक पयशे दिवपाक आसा ती वेगळी गजाल अशें लोक सांगतात. ESI हॉस्पिटलांत तेके बायलेक उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्या प्रकरणात दोतोर विश्वजीत फळदेसाय हांचेर कागाळ नोंद जाल्या. 15 फेब्रुवारी 2023 सुनैना देसाय हिका उपचारा वेळार मरण आयिल्लें. उपचारा वेळार दोतोराच्या हलगर्जीपणाक लागून सुनैनाक मरण आयलें म्हूण ताच्या घरच्यांनी पुलिशेंत कागाळ केल्ली. मात पुलिसांनी तांची कागाळ नोंद करून घेवंक नाशिल्ल्यान सुनैनाच्या घरच्यांनी मडगांवच्या प्रथम सत्र न्यायालयात धांव घेतिल्ली. ह्या उपरांत न्यायालयान मडगांव पुलिशेक कागाळ नोंद करून घेवपाचे आदेश दिले. कदम महामंडळाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मंगळारा मांद्रे वाठारांत एकठांय येवन 7th पे एरियसाची मागणी केली. आमकां फकत 3,500 रुपया पेन्शन मेळटा ती रक्कम आमकां पावना. 2016 सावन आमी 7th पे एरियसाची मागणी करतात. मात महामंडळ तशेंच सरकारान हाचेर दुर्लक्ष केलां अशें निवृत्त कर्मचारी सांगतात. देखून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केल्या. विठ्ठलापूर साखळी वाठारांत आशिल्ल्या पुलाचेर प्लास्टिकाच्यो पिशव्यो साचल्यात. पुला कुशीकच्या वाठारांत बसपाक घाल्ल्या बाकांचेर झाडां झुडपांनी अतिक्रमण केल्ल्यान सांजे वेळार पासयेक येवपी थळाव्यांक बसपाची सोय ना. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून हो वाठार नितळ करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंय रान उदरगत महामंडळाच्या फुडारपणाखाला सुर्ला सत्तरीच्या रानात आता इको टुरिझम कॅम्प सायट प्रकल्प सुरू जातलो, अशी माहिती महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणे हिणे दिल्या. या प्रकल्पाक लागून सत्तरीची पर्यटनाच्या बाबतीत उदरगत जातली, तशेंच थळाव्यां खातीर नोकऱ्यो उपलब्ध जातल्यो अशेंय तिचें म्हणणें. या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान पर्यावरणाची जतनाय करतना आमी लोकांक सैमाकडेन जोडून दवरपाचो यत्न करतले, अशेंय देवियान सांगलें. भाजपान ईडी आनी सीबीआयचो दुरुपेग केला. तांणी विरोधकांकूय सोंपोवपाचो यत्न केलो. आमचो ह्या घाणयाऱ्या राजकारणाक विरोध आसा. ह्या बुरशा राजकारणापासून आमकां देशाक वाटोवपाची गरज आशिल्ल्याचें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलें. सत्ताधारी भाजपाक लागून संविधानाक कसो धोको आसा हाचेर अमित पाटकारान उलोवप केलें. काँग्रेसीच्या संविधान रक्षक अभियानाक आयच्यान सुरवात जाली. ताच्या उक्तावणा वेळार दोगूय उलयताले. शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाच्या निर्णयाक दुपट्टा किलर महानंद नायकान आव्हान दिला. महानंदान ताची ख्यास्त कमी करपाची मागणी शिक्षा पुनरावलोकन मंडळाकडल्यान केली, पूण मंडळान महानंदाची शिक्षा कमी करपाची विनवणी भायर आयली. याच निर्णयाक ताणें उच्च न्यायालयात आव्हान दिलें. या प्रकरणात आता उच्च न्यायालयान गोंय सरकाराक नोटीस जारी केल्या. कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार हांणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेतली. हे भेटी वेळार शिवकुमार हांणी कळसा बांडुरा प्रकल्पाक लागपी परवाने बेगिनातल्या बेगीन दिवपाची मागणी केली. कर्नाटकाची उदकाची गरज भागोवपा खातीर कळसा बांडुरा प्रकल्प कसो महत्वाचो आसा ते तांणी केंद्रीय मंत्र्याक पटोवन दिले.
सरकार स्थापनेक म्हजी कसलीच हरकत ना. आपूण कितेंच ताणून धरूंक ना. सरकार स्थापनेत आपले वटेन कसलीच आडखळ येवची ना. हे आपणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक कळीत केल्ल्याचे एकनाथ शिंदे हांणी सांगले. तुमी घेतिल्लो निर्णय जसो भाजपाक लागू जाता तसोच तो आमकांय लागू जाता अशेंय आपणे प्रधानमंत्र्याक सांगिल्ल्याचे शिंदेचे म्हणणे. महाराष्ट्रात महायुतीक कौल मेळ्ळ्या उपरांत मुख्यमंत्री कोण हो प्रस्न लोकांक पडिल्लो. हे फाटभुंयेर शिंदेन आपले म्हणणे मांडले. हालीसराक चोरयांच्या तशेंच मंगळसूत्र हिसकावन घेवपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा. अशीच एक घडणूक माशेलान घडिल्ली. कांय दिसा आदीं कांय चोरट्यांनी खंय एका बायलेचें मंगळसूत्र हिसकावन घेवन थंयच्यान पळ काडिल्लो. हे संदर्भात पुलिसांनी राजेश मापारी रावपी पोंबुर्फा हाका अटक केल्या. तशेंच ताका 4 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. कुडचड्यार बँक मॅनेजराक हाताकडेन धरून लोकांक तोपी घालपी तन्वीच्या विरोधात आनीक 17 कागाळी आयल्यात. तन्वी वस्त ह्या बायलेन आतामेरेन लोकांक तोपी घालून बँकेतल्या 1.29 कोटी रुपयांचो घोटाळो केल्ल्याचे कळटा. ह्या प्रकरणात तन्वी वस्त आनी बँक मॅनेजर आनंद जाधव पुलीस कस्टडीत आसात अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंतान दिली. गोंय राज्याक बेळगांव सावन भाज्यांची पुरवण जाता. देखून फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हांणी बेळगांव बाजाराक भेट दिवन भाज्यांच्या दर्जाची तपासणी केली. दिसान दीस कॅश फॉर जॉबाची नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. आनीकूय एक प्रकरण उक्ताडार आयलां. सरकारी नोकरी दिता अशें सांगून एका बायलेन खंय एकल्याक तोपी घाली. हे संदर्भात कोलवाळे पुलिशेन उमा पाटील हिका अटक केल्या. तिणें रेवोराच्या एका थळाव्याक सरकारी नोकरी दिवपाचें आश्वासन दिल्लें खंय.
महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची महत्त्वपूर्ण बसका जाली। या वेळार शरद पवार हांच्यांनी पक्षाच्या सगळ्या उमेदवारांकडल्यान पराभवाची कारणां आयकून घेतली। आमी खंय चुकले आनी खंय कमी पडले हाचोय आढावो घेतलो। ह्या मुखार आमी खडेगांत विरोधी पक्ष म्हणून फुडें सरुया असो विश्वास आमदारांक दिलो। ह्या दरम्यान ईव्हीएमाचो विशय आयलो तेन्ना पुरावे सापडल्यार ईव्हीएमा विरोधात आंदोलन करूया अशें शरद पवारान म्हणलें। मंगळारा आंध्र प्रदेशाच्या एका फार्मास्युटिकल कंपनीन गॅसाच्या गळटेक लागून एकल्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जेन्ना गळटी लागली तेन्ना कंपनींतल्या कामगारांक हॉस्पिटलांत दाखल केले। ह्या गॅसाच्या वासाक लागून एकल्या कामगाराक मरण आयलें जाल्यार हेर 9 जाण जखमी जाल्ल्याचें कळटा। सव्वीस नोव्हेंबर ते 25 डिसेंबर मेरेन गोंयांतल्या दर एका हॉस्पिटलांत वा प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत येवपी दुयेंतींची तपासणी करून तांकां आयुर्वेदीक सल्लो दितले अशें भलायकी सचिव अरुण कुमार मिश्रा हांणी प्राकृती परिशदे वेळार सांगलें। हे मोहिमे खाला भलायकी खात्यान म्हयन्याक 1 लाख दुयेंतींची तपासणी करपाची मोख दवरल्या। गोंयांतले वट्ट 982 आयुर्वेदीक दोतोर हे मोहिमेंत वांटेकार जातले। आता जम्मू काश्मीराक वचपा खातीर खासा वंदे भारत ट्रेनीचें आयोजन केलां। ह्या ट्रेनींत प्रवास करप्यांक बरी साधन सुविधा आसतली, खासा हिटिंग फीचर्स लेगीत आसतले, तशेंच सुरक्षेच्या दिश्टीन जायत्यो सुविधा उपलब्ध केल्ल्याचें कळटा। मडगांव कृषी विज्ञान केंद्रात 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबराक खरेदीदार आणि विक्रेत्याचो मेळावो जातलो अशी माहिती शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली। ह्या मेळाव्याक सेंद्रीय शेती, मार्केटिंग तशेंच ई-कॉमर्स सारकिल्या मुखेल विशयांचेर भर दितले। देखून सेंद्रीय शेतीत रुची आशिल्ल्या शेतकारांनी ह्या मेळाव्यात वांटेकार जावचे अशें संदीप फळदेसायान कळीत केलां। राज्या भायल्यान येवपी भाज्यांचें मोल नियंत्रणात आसलें तरी कांदे आतां दोळ्यांतल्यान दुकां काडपाक लागल्यात।
कांदे अचकीत म्हारग जाल्यात. कांदे आता आनीक 20 रुपयांनी वाढून ते 100 रुपया किलोचेर पावल्यात. दिवचलच्या बाजारांत चडशी भाजी कर्नाटकांतल्यान येता. सध्या कांद्याचें मोल आयकतकीच कपलाक आटयो पडटात. 15 दिसां पयलीं दिवाळे उपरांत कांद्याच्या मोलान 20 रुपयांनी वाड जावन ते 80 रुपया किलोचेर पाविल्ले. काल मेरेन कांद्याचें मोल स्थिर आशिल्लें, मात आतां कांदे 100 रुपयांचेर पावल्यात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.